उसगांव पंचायतीत येवपी सोनारबाग वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी मुर्डी वाठारांत जावपी बंधाऱ्याक खर विरोध केला। लोकांक विश्वासांत घेतल्या शिवाय आमी बंधारो बांदपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। सोनारबाग उसगांव वाठारांतल्या थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेतल्या शिवाय बंधाऱ्याची बुनियादी फातर बसोवपाक दिवचे नात। तशेंच पंचायत मंडळाचो ह्या बंधाऱ्याक विरोध आसून हांव लोकां बरोबर रावतलो अशें आश्वासन सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिलें। मंगळारा उसगांव पंचायतीत सरपंचा वांगडा खास बसका जाली। हे बसके उपरांत तो उलयतालो। आणि रावपी काकांत सोनारबाग बालिजो आणि उसगांव एरिया आमची टोटल पंचायत आमची उसगांव आणि तितून उसगांव पंचायत आणि खांडेपार पंचायत हे लोक इन्वॉल्व आसा आणि हांकां सगळ्यांक टोटली लोकांक म्हणजे हो बंधारो किंवा आनी कसलीय जर कितें जाता सारकें जाय जाल्यार लोकांक विश्वासान घेतल्या शिवाय हांगासर कितेंच जावपाक जायना। आनी जर बंधारो जाता सारको जाय जाल्यार त्या बंधाऱ्याक आमचो पूर्ण विरोध आसा। कारण सादारणशे सोनारबाग कातर बालिजुओ आनी खांड्यापरचो जो काही भाग आसा तितून कांय ना कमीत कमी म्हणजे 100 घरां ही आसा पळय न्हू ती टोटली दर 2-2 वर्सांनी तरी उदक लागता। आणि बंधाऱ्याची हायट केन्ना येतली 1 मीटर सुद्दां जर येयली जायत वाडयली जायत कारण बंधारो हो वाडयतलेच। भरतेचें उदक वयर पावूंक जायना तें साये उदक आसतलें वयलें आनी साया उदकाक खारें उदक लागूंक जायना म्हणून तेजी हायट ते जरूर वाडयतले। आनी जेन्ना ही हायट वाडयली तेन्ना टोटली म्हाका दिसता जर 100 घरांक पयलीं जर उदक लागलें जायत जाल्यार आतां म्हाका दिसता 500 घरांक तेजो इफेक्ट जातलो। आनी हे लोकांच्या हिता लागून ते मारक आसा। आनी म्हाका दिसता की टोटल फक्त उसगांवकारांनी सपोर्ट न्हू खांडेपार पंचायतीन सपोर्ट करिनासतना टोटल आख्या गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो की हो बंधारो हांगासर नाका म्हणून। वॉर्ड नंबर 5 सोनारबाग थंय कितें बंधारो जाता म्हणून तांकां आयकोंक येयलें आनी विदावट कन्सर्न लोकांक विचारनासतना तेंच्यांनी काम चालू केलां आनी ते 3 तारखेक कितें तरी फावंडेशन घालपाचें आसलें। जेन्ना आमकां कळ्ळें नट आमचो विनोद तें एक प्रपोजल घेवन म्हाजे कडेन येयलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें आमकां कांयच पावूंक ना। सो हांवें सीक आनी एक फोन केलो आनी ते 3 तारखेक कितें तरी इनॉग्रेशन करपाचें आसलें। तांकां हांवें सांगलें जो पर्यंत आमच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना तो पर्यंत इनॉग्रेशन करपाचें ना। सो हांवें तसोच कन्सर्न मिनिस्टर WIDचो सुभाष शिरोडकराकूय फोन केलो। सो तेणी आमकां शेनवारा दोगांकूय मेळपाक आपयल्या आनी सद्या CE बरो नासलेल्या कारणान तो आयज येवंक शकलो ना। तो बेंगलोर गेला कितें तरी मेडिकल चॅकअपाक। तो येतकूच आमी सगळ्या लोकां कडेन तांकां व्हरले आनी लोकांचे व्यू जाणून घेतले। आनी जर लोकांक मान्य आसा आमकां आडोवपाचें कांयच हें ना। जर लोकांच्या हिता खातीर प्रोजेक्ट आसा तर लोक सपोर्ट करतले पूण गव्हर्मेंटान एकूच याद धरूंक जाय कित्याक थंय न्हंयक तेंकोन घरां आसा आनी जर बंधारो बांदलो हरशीं म्हणून तेंच्या घरांनी उदक येताच आनी जर बंधारो बांदलो जाल्यार तांकां नुकसाण जातली। तर लोकांचे सगळे विचार करून तेंच्यांनी त्या बंधाऱ्याक हात घालपाचो आनी लोकांक विश्वासान घेवन फुडें काम करपाचें। तुमी लोकां बरोबर आसा? आमी लोकां बरोबर आसा कित्याक लोकांनीच आमकां निवडून दिलें। आमी लोकां बरोबर रावतले।